तिसऱ्या वर्साचो उगडास करता मारिया अल्झिरा मास्करेनस. देवान तिका सासणाचें सूख आनी शांती दी म्हूण ह्या मिसान आमी मागुया. तेच परी सोंपलेल्या कार्मेलीत कार्दोजो हिच्या आत्म्यान मीस पेटयता बेनी कार्दोजो. आयचें 8वें नोवेन आनी हें नोवेन आमचे मुखार दवरतात 8वो जून. 8व्या जुनाच्या भाव भयणी पासत आमी मागुया चड करून जीं पिडेस्त आसात, कश्टवतात, तातूंतलीं भाव भयणी जीं पडदेसान आनी तारवार वावुरतात तांचेर देवान आशिर्वाद घाल म्हूण ह्या मिसान आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नामी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जंय सुरवात आसा थंय शेवट आसा, जंय पयलो आसा थंय निमाणोय आसा, आनी जंय जांबोलाय उप्रासता थंय शांती परतता. मोगान इश्टांनो, मनशांचें जिवीत दोनूय वागेंनी गुंतलोलें आसा. सूख आनी दूख, कश्ट आनी बरेपण, वादळ, मोल आनी शांती. पूण ह्या दोनूय भागांनी जेजूचें आसणें आसता. ताका आमी एकवटून रावल्यार ताजे कडली आमी शांती अणभवूंक पावता. तर आमी जेजूची शांती अणभवूंक आनी अणभवली शांती सगल्यांक परसावूंक आनी ह्या वरवीं जेजूचे नीज गोवाय आमी जावूं ह्या मिसा बलिदाना आमकां सगल्यांक कृपा आनी बळ मागुया. प्रितीच्या भयणी भावांनो, जशें आमी आयकनात त्या भाशेन शांती पसरावंक आनी जेजूचे गोवाय जावंक आमकां आयज उलो. जायते फावटी आमी जोगडी झुजां करूंक खुशाल जाल्या. त्या घोड्येचो उगडास करुया आनी बाबा मुखार आमकां सगल्यांक बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुबेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणींनो म्हज्या गुन्यांवांसान सांगता. मनान चिंतून तोंडान चालून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायी पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. त्या सगळ्या लागीं सदांच संवाद बरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वोदेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
प्रार्थुया. काकलूत सरा देवा, आमी भोव असोक्त भुरगीं तुजी. देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताच्या वयचो उगडास करतना तिचे विणवणेन आमचे असोक्तायेन आमकां सगल्यांक बळ दी. आनी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सुटोय म्हूण तुजे लागीं आमी विस्वासान मागता. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्या सांगता, जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. राजांच्या पयल्या पुस्तका वयलें वाचप. एलिजा होरेबाक सोरेस्पराच्या दोंगरार पावलो तेन्ना एके दोळींत गेलो आनी सगळी रात ताणें थंय सारली. ओचीत सोरेस्पराचें उतर ताका आयकूंक आयलें. भायर सोर आनी सोरेस्परा मुखार दोंगरार उबो राव. तेन्ना सोरेस्पोर ते वाटेंतल्यान गेलो. तेन्ना इतलो कडक आनी खोर वारो मारलो आनी त्या वाऱ्यान सोरेस्परा मुखार दोंगर फुटलो आनी खडपांचो चुरो जालो. पूण सोरेस्पोर त्या वाऱ्यांत नासलो. वाऱ्या उपरांत 2 काम जालें, पूण सोरेस्पोर 2 खांपेंतूय नासलो. 2 खांपे उपरांत उजो आयलो, पूण सोरेस्पोर उज्यांतूय नासलो. आनी उज्या उपरांत एक मौन शितळ वाऱ्याचो आवाज आयलो. हें आयकतच एलिजान आपलें न्हेसपा आवरणान तोंड धांपलें आनी भायर सरून तो दोलीच्या दारार उबो रावलो. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या.
त्याच दिसा सांज जातूच ताणें तांकां सांगलें, पोलतोडी या. आनी त्या लोकांक सोडून ताका आसलो तसो होड्यांत व्हेलो. ताचे बरोबर आनीकूय होडी आसली. तेन्ना एक मोठो जोडपो सुटलो आनी ताणें लारां होड्याचेर फुट्टाली आनी होडें उदकान भरोंक पावलें. आनी तो आपूण वेऱ्याशी उश्याचेर न्हिदलोलो. तांणी ताका उठोवन म्हणलें, गुरुजी, आमी मरता तें तुका कांयच पडूंक ना. उठून ताणें वाऱ्याक बेश्टायलो आनी दोरयाक म्हणलें, गुपचीप थंड जा. आनी वारें थांबलें आनी व्हड थंडाय जाली. मागीर ताणें तांकां म्हणलें, तुमी इतले भिजूट कित्याक? अजुनूय तुमकां भावार्थ कसो ना? तेन्ना ते जबर भियेले आनी एकामेकाक म्हणूंक लागले, हो कोण म्हूण जायत. तर वारो आनी दोर्या पर्यान ताचें आयकतात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्त. शांती पसरावया, जेजूचे गोवाय जावया. हो विशय प्रितीच्या बाबा भयणीनो आमकां आयच्या दिसा ह्या नोवेनाक दिलेलो आसा. कितली शांती आमी जोडूंक सोदता जाल्यार शांती आमकां मेवता काय? थॉमस होब्स हो एक जाणार म्हणटा, मनीस स्वभावान झगडी झुजां करता आनी स्वभावान झगडी झुजां करून ताका खुशालकाय मेवता. ताका लागून आमी पडत जायत आमच्या जिवितान आमी झगडी झुजां करूंक पयलीं आसता. जंयसर झगडी झुजां जातात थंयसर आमी एकठांय जाता आनी आमी दुसऱ्यांक कुर्बाय दिता. कोण जिखता तो पळोवया अशें आमी केन्ना केन्ना आमच्या मतीन म्हणटा. तर जंय झगडी झुजां जातात तेन्ना आमकां उर्बा येता, आमच्या काळजांत उर्बा येता, आमी खुशाल जाता. हेंच काल मर्लांतेस हो जाणार आपल्या एका पुस्तकांत बरोवन, पुस्तकाचें नांव वॉट इट इज लायक टू गो टू वॉर. झुजांत वेता तेन्ना कितें कितें जाता तें ह्या पुस्तकांत बरोवन तो आमकां सांगता. 4 वस्तूंचो उगडास तो आमकां करता. तो म्हणटा, जेन्ना सगळें निसंटोन जाता थंयसर आमकां खुशालकाय मेवता. जेन्ना हे सोल्जर्स जे झूज करूंक येतात ते हे झुजांत जेन्ना तांकां सगळें निसंटोन जाल्लेलें पळयतात ते खुशाल जातात. कित्याक ते जोैतीबोन जाले. ही खुशालकाय घेवन ते खुशाल बरीत जावन मोजा मारतात. अशें म्हूण आमकां कार मर्लांतेस आपल्या पुस्तकांत बरोवन म्हणटा. इतलेंच न्हय, तो म्हणटा झुजांत एक झूज जावन आसा आमकां एक ड्राग कसो. जेन्ना आमी झुजता तेन्ना आमी हांगा थंयसर पडयना. आमी फकत त्या झुजांत एके भाशेन गुल जाता. दुसऱ्या वस्तूचो आमकां उगडास येना. आमी फकत ते झुजाचें चिंतता. तिसरे सुवातेर तो म्हणटा झूज जावन आसा एक मोगी दुसऱ्या मोगीशी धांवून वेता तसो. वन लवर रशेस टू द बिलव्ड. आनी चवथे सुवातेर तो म्हणटा झूज जावन आसा आमी एक सायडीन
उबी रावलेली. वी नीड टू चूज सायड्स. दोन वाटो आसात आनी ह्या वाटीन भितर आमी एक वेंचून काडूंक गरजेचें. तेन्नाच की हें झूज बरे भाशेन वेतलें. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, तुमी म्हणटात आसतली आयज शांतीचो हो विशय आसा आनी फादर झुजा विशीं उलयता. जेन्ना काळोख आसता तेन्ना आमकां उजवाडाची गरज. तेन्नाच की आमी उजवाडाक म्हत्व दिवंक पावता. जेन्ना उदक नासता तेन्ना आमकां उदक जाय म्हूण उदकाची गरज आनी ताचो म्हत्व घडटा. जेन्ना वारें नासता, गरम जाता न्हू, तेन्ना वारें आमकां कितलें म्हत्वाचें तें कळून येता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, झूज ना जाल्यार शांती कशी आमी सोडूंक पावतले. आदल्या खोरारान आमी नदर मारली जाल्यार आमकां देवूच झुजांत वचून झूज करात आनी शांती जोडून दियात म्हूण आमकां उलोव करता. आदल्या खोरारांत जोरी आमी नदर मारली जोशुआच्या ह्या पुस्तकांत 7व्या वेसुरांत 8व्या वेसुरांत आमकां झुजूच दिसती पडटलें. वाचल्यार आमकां कळून येतलें देवूच तांकां झूज करूंक सांगता. पूण कित्याक? झुजा उपरांत शांती तांकां मेळूंक. तर प्रितीच्या बाबा भयणीनो, जेन्ना शांती आमचो हेतू आसा तेन्नाच की झूज वावराचें. शांती आमचो हेतू न्हय जाल्यार झूज झुजून फायदो ना. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयच्या वाचपांचेर नदर मारून आमी आयकलां कशे भाशेन एलिजा देवाक सोदता. हांगा थंयसर तो भोंवता, पूण ताका सर्वेस्पोर एक प्रश्न घालता. एलिजा, हांगा तूं कितें कोत्ताय? तेन्ना तो वचून दुसऱ्या जाग्यार वेता आनी थंयसर तो सर्वेस्पराक रावता. सर्वेस्पर त्या वाटेन वेचो आसलो, थंयसर तो रावता. एक वारें येता, खोडपाचो भस्म जाता, चुरो जाता आनी हेर वस्तू नोबोरूय तुट्टा. म्हणजे सर्वेस्पर त्या वाटेन गेला. पूण ह्या नोगरांत, ह्या तोडपांत सर्वेस्पर नासलो. थंयसर मागीर उजो येता, ह्या उज्यांतूय सर्वेस्पर नासलो. सर्वेस्पर खंय आसलो? शांत शितोळ ह्या उतरांनी. आनी थंयसर ताका एलिजाक सर्वेस्पर भेट दिता. कित्याक काय एलिजा सर्वेस्पराक सोदतालो? कित्याक ह्या फुडें, ह्या पयलीं ताच्या जिवितांत एक झूज घडटालें. सर्वेस्परान एलिजाक वेंचून काडलेलो, ताचें नांव इस्रायल पोरजेक परगटूंक. पूण कितें घडटालें? किंग आहाब, राजा आहाब आनी क्वीन जेजबेल हे बाल देवाक पुजतालीं. आनी जेन्ना एलिजा हांकां परगटतालो जेजूचें नांव, देवाचें नांव, तेन्ना ती ताका मारूंक सोदतालीं. पयली फावटी एलिजान प्रयत्न केलो देवाचें नांव तांकां परगटूंक. पूण जेन्ना ती ताच्या जिविताच्या फाटल्यान आसली, ताका मारूंक सोदतालीं, किंग आहाब आनी क्वीन जेजबेल, तेन्ना तो रानांत धांवून वता. पूण परतून एकदां प्रयत्न करूंक तो परतून एकदां किंग आहाबाशी येता आनी ताका म्हणटा, आमी एक कॉम्पिटिशन घालुया, कोण व्हडलो देव तो पळोवया. आनी एके भाशेन ते आपल्या देवाक आल्तार तयार करतात. किंग आहाब आपले आल्तार तयार करता, एलिजा आपले आल्तार तयार करता आनी थंयसर देवाक ते उलो करतात.
किंग आहाब आपल्या देवाक बालाक उलो करता आनी एलिजा आपल्या देवाक सर्वेस्पोर यावेक उलो करता. आनी जेन्ना एलिजा यावेक उलो करता तेन्ना उज्या भाशेन देव थंयसर हाजीर जाता. पावसा भाशेन देव थंयसर हाजीर जाता. म्हणजे ताचो देव खरो देव. हें केल्या उपरांत हें विजमीत भशेन ताका दिसूंक जाय आसलें. किंग आहाबान आपलें जिवीत बदलूंक जाय आसलें, पूण तो कितें करता? ना, तो आपलें जिवीत बदलिना, पूण किंग एलिजाक मारूंक तो सोदता. आनी ताका लागून एलिजा धांवून धांवून परतून रानांत वेता. आनी जें वाचप आमी आयकलां तें थंयसरलें. एलिजा इतलें तुजें नांव हांव परगट्टा अशें म्हूण सर्वेस्पराक म्हणटा. इतलें तुजे खातीर हांव करता, पूण तरी आसतना हो लोक म्हाका आयकना. तर हांव तुज्या उल्याक तुज्या उतराक हांव आशेता म्हूण एलिजा सर्वेस्पराक सोदता. प्रितीच्या भाव भयणो, आमची नदर शुभ वर्तमानाचेर घालुया. जशें आमी आयकलां, शीस जेन्ना वादळ मोळ आयलें तेन्ना ते भियेले. खुशाल बरी जाल्ले ते भियेले. आनी ते कितें करतात? जेजूक ते उठयतात. जेजू न्हिदलेलो आसलो, शांत तो आसलो. एका उश्यार तो न्हिदलेलो आसलो. ताका ते उठयतात आनी जेजू तांकां म्हणटा, ना, शीस जेजूक म्हणटात, आमी मरतात तें तुका खबर ना आनी तूं न्हिदून आसा? वादळ मोळ आयलेलें आनी ते कित्याचें चिंताले? मरणाचें. जेजू तांच्या सांगता आसलो, पूण ते कित्याचें चिंताले? मरणाचें. इतली विस्मितां तांच्या जिवितांत घडलेली. जेजून तांच्या जिवितांत ही विस्मितां केलेली. तरी आसतना जेजूचेर पातयेवपाचे सुवातेर त्या वादळ मोळाचे ते चिंततात. आनी 2 प्रश्न जेजू तांकां घालता. आजून पासून तुमी बेजूड आसात? डू यू स्टील फियर? तुमचो बाबाड हाल्लोलो कसो आसा? हे 2 प्रश्न जेजू ह्या शिसांक घालता. भयणी भावांनो, एक दोतोर, डॉक्टर सुशिला नांवाची एक दोतोर आसली. ती आपल्या कामाक सावन घरा परतून वेताली. आनी घरा परतून वेताना वाटेर तिका चोरांनी रावयली आनी तिचे पयशे दुडू सगळे आसले, भांगारचे ती घालून आसली, ते घेवन ते आपले वाटेक गेले. डॉक्टर सुशिलान तांकां थांबोवंक प्रयत्न केलो, पूण तिचे लागीं घडूंक ना. तर ती निराशी जावन आपल्या गाडयेंत बसून ती आपल्या घरा परतून वचूंक आपल्या वाटेक लागली. वेताना एक गाडी थंयसर तिका मेवली. एक्सिडंट थंयसर जाल्लो. 3-4 जाण रगत तांचें एके भाशेन वारवतालें. गाये तांकां जाल्ले. ही दोतोर थंयसर रावता, तांचे गाय पुसूंक लागता, तांकां फर्स्ट एड दिवंक फुडें सरता आनी त्या उपरांत आपल्या घरा परतून वचूंक प्रयत्न करता. प्रितीच्या बाबा भयणो, जेन्ना ती आपली ही गाडी सुरू करूंक वेताली तेन्ना जखमी जाल्लो एकलो थंयसर येता आनी तिका म्हणटा, डॉक्टर, तुका आमी थोड्याच मिनटां पयलीं चोरलेली. तुजे पयशे, तुजे दुडू, तुजे भागार आमी व्हेलेले, पूण तुवें ताचेर चिंतून ना. आमकां बरें आसा तें दिवंक चिंतलें. आमचे गाये तुवें पुसले, आमची फेर्दां तुवें पुसली, आमकां वखद दिवंक
तुवें प्रयत्न केलो आनी ते उपरांत पासून तुजे जे पयशे आमी व्हेलेले तुजें भांगार जें आमी व्हेलेलें तें परतून व्हरूंक तुवें तसवीत करूंक ना आनी तेन्ना हें सगलें आमी चोरलां तें तो परतून तिच्या हातांत दिता प्रितीच्या बाबा भयणीनो शांतीची एके भाशेन ती नमुनो जाता गोडेक तिच्यान थंयसर झूज करूंक जातालें आपलें भांगार आपले पयशे चोरून वतात ताका लागून तिच्यांनी पुलिसांक आपोवंक जातालें आपल्या घोवाक आपल्या भुरग्यांक आपोवंक जातालें आनी व्हडलें झूज थंयसर जावंक जातालें पूण आपल्या पयशांची ती चिंतिना आपल्या दुडवाची आपल्या भांगाराची ती चिंतिना आपलो जीव आपल्याशी आसा आपणें आपल्या जिवितांत देवाक मोहिमा दिवंक आजून पर्यंत जाता हें मनांत दवरून ती आपलें कार्य फुडें व्हरता प्रितीच्या बाबा भयणीनो आयज आमकां सगल्यांक उलोवप मारिया आमच्या आवयचेर नदर मारप आमच्या आवयन तेंच केलें शांतीन जेन्ना देवान तिका बरी खबर धाडली जेजू तुज्या कुस्पान जल्म घेवचो आसा शांतीन तिणें हो वावर आपल्या जिवितांत फुडें व्हेलो शांतीन थंयसर जेजू सांगाता जेजूचो कार्य फुडें व्हेलो प्रितीच्या बाबा भयणीनो आमकां सगल्यांक आयज उलोवप 3 वस्तू करूं पयले सुवातेर जागृत जावंक टू बिकम अवेर की आमी झगडीं झुजां करूंक खुशाल जाता पूण शांती आमकां सगल्यांक गरजेची कित्याक जेन्ना आमी शांत जाता एलिच्या भाशेन देवाचो ताळो आयकूंक पावता दुसरे सुवातेर स्विकार करूंक टू एक्सेप्ट शिसांनी जेजू तांच्या सांगाता आसा म्हूण एक्सेप्ट करूंक ना स्विकार करूंक ना जेजू आमच्या सांगाता आसा म्हूण आमी स्विकार करूंक गरज आनी हो स्विकारलेलो जेजूचो स्वभाव जेजूचो मोग आमच्या सांगाता जेजूची शांती आमच्या सांगाता आमी दुसऱ्यांक दिवंक प्रयत्न करूंक गरज म्हणजे तिसरी गोष्ट आमी गोवाय जावंक गरज तर हेंच करूंक की आमी सांत आमकां सगल्यांक बळ आनी कृपा मागूं प्रितीच्या बाब भयणीनो उबी रावया आमी आतांच आमचो बाबाट थीर केला जेजू आमकां गरजेचो तोच आमच्या शांतीचो कुंवो आनी ताका लागून थोडीशी मागणी ताच्या मुखार घालुया शांती आसुनी आमचे मजगतीन सगळ्याक परसुनी आमचे उदेशी शांती देवाची सगळ्यांक पावोवनी आमच्या बागेंत बापान गोवणी बापान आनी सोमेस्त यात्रिकांनी सदांच जेजूची शांती आपल्या खासगी मागण्यांतल्यान अणभवून पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागूया मनीस मनशाक जोडटा रगत वारून पावता
थंयच्यान येतली संस्कार जेजू हाडटा देवदान संदानांतल्यान शांतीकाय मनीस आपलें जिवीत शांतीचें करून वेगवेगळ्या वाटांनी गेला आनी सांडला नव्या शांतीचे वाटेर येवन आपलीं पावलां मारून तो विसरलो तर ताणें जेजू एकवटून आपलीं पावलां शांतीच्या मार्गाक मारून बापाची कृपा मागूया. दयाल बाबा, ह्या दिसांनी आमी आनीक एक झुजता. हें दुयेंस आमच्या सरभोंवतणी आसा. आमी सगळीं भियेलेलीं आसा. पूण जेन्ना आमी तुजें सांगता मागणें करता तुजें सांगता तुवें शिकयलोले पावलांनी चलता तेन्ना आमच्या काळजाक शांती मेवता. तर ही थोडीशी मागणी आमी तुज्या पांया थोडा घातल्या. ती दोयेन आयकून घे आनी आमकां आमच्या काळजांनी आमच्या मनांनी शांती दी म्हूण आमी सगळीं प्रार्थून मागता. हें आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागाच. देवा आमच्या मोगाल बापा, तुज्या एकल्याच पुताच्या आवयचो भोगतीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान पेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदाराक आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदां जावून निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता. आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा,
तुझ्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापवंत म्हूण ओळखून आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत आंकवार मायेचो भोगतीन आमी आज उडास करता आनी तिचे दिनवासनेचें गीत गावून तुजी कोणवालाय आमी वाखाणटा. शेकांशेक पृथ्वीचेर कितली वर्ती तुजी विस्मिता. सर्वकाली मनशाताय कितली अप्रिमीत तुजी दयाळाय. तुजे ल्हानवीक साकोन्नीचेर काकलुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो दरबार संतोशान तुका वाखाणटा स्वर्गार. तांचे वाखाणणेक आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. तुझ्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोच. आपलेच कुशीन कुश मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पुरीन जेवण जातूच ताणें खास घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कराराचें रोगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो कुटपोर गोटुया. जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो मुंडो आनी ही सोडूंची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुडान रोगो शेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरेस्परा के पृथ्वीचेर विस्लोलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचो भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी फेर्रांव आमचो बोंगली बापा आनी सगल्या यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका आपली ती मोगान वाडोय. सरेस्परा
Maria Alzira Mascarenes, Achika Pukor. Tika ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन मेली. जशी जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची काकूट कोर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तान तुजें बोर चलीत मुखामळपणे फावो कोर. आमा समेस्तांची दया कोर म्हूण आमी मागता. मागपार मारये देवाची माये संगती भाग्योन दौरदुता भाग्योन झुजे आनी सोर काली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटली. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोवेदार बापा सर्वंदून आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. प्रितीच्या भाव भयणींनो, आमी कितलेंच प्रयत्न केले जाल्यार शांती आमकां जोडून घेवंक अवघड. पूण जेजू बरोबर जेजूची शांतेची हातयारां जावंक ताचोच आदार ह्या वेळार आमकां सगल्यांक मागुया. ताणेंच शिकयलेलें प्रार्थना सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमी आमची चुकल्यां बक्षिता तशी आमची पातकां दोस आनी आमकां ताणें पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरबाशानोत वेखता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी प्रमाणे तिका शांती दी. आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जरची येताय आनी राजभोग चलयताय सासनाच्या सासनान. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. मोगा बाबा भयणींनो, ह्या वेळार मोगान हास्ते तोंडान एकामेकाक शांती दिवं. क्रिस्ताची शांती. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटले आमची काकूट कर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटले आमची काकूट कर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटा ती. शिडीच्या जेवणांक आपुयल्यान ती सुभागी. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू बरोस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू. तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार
तुझें भोव ओबोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजानूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तूं एकवटान तुजे सोशिलो पडसरूंक केदींच म्हाका निर्मिनाकाय. आमेन. आसुंता सायबिणीक नोवेनाचे मागणे. आसुंता सायबिणी आमचे फिरगोजेचे राणये आमचे फिरगोजेचे राणी तुझे विशीं तुझे विशीं बोड बोड वस्तू देवानादीन ओरगोट केल्यो आनी देवा बापान तुका दुदां दोलबरा वयर कुडी आत्म्या सयत सर्गींच्या वैभवान उबारून वेली आनी तुका स्वर्गार संवसाराची राणी केली. मोगाचे माये तुझे एकल्याच पुताक तुवें आमचे सोडवणे पासोन पेटयलोय. सगल्या मनशांक सोडवण मेळ्ळी पळोवन तुझ्या मायपणाचे काळीज सदांच आवडेता. आसुंता सायबिणी आमचे फिरगोजेचे राणी आनी मोगाचे माये देवाचे कुरपेन आनी इश्टागोतीन आमचे फिरगोशे सांबाळ. सगल्या आमच्या भाव भयणांक जे पडदेसान तारवार वावुरतात ताका राख आनी सांबाळ. सगल्या आमच्या गोरजांनी तूं आमकां पाव. अदीक करून हो उपकार जो व्हडा विस्वासान आमी तुजे लागीं मागता. म्हाका फावो कर म्हज्या आत्म्याक बऱ्याक पडत जाल्यार आसुंता सायबिणी आमचे राणये आनी भोव पवित्र संस्काराचे माये तूं आमचो धीर आनी आदार आमकां तुजे कुरपेन आनी आशिर्वादान भर आनी आमी सदांच देवाची खोशी करूंक माये आमकां शिकय. भोव मोगाल माये आसुंता सायबिणी आमचे पासत माग. आमेन. मान मरिये कृपेन बोलेले सरस्पोचे त्या सावस्त्र्यामध्ये सदो आणि सदोचो पूज जेजू. भाग्यवान मरिये देवाची माये आमी पाप्यां खातीर पोरात आनी आमच्या मरणाच्या मान मरिये कृपेन बोलेले सरस्पोचे त्या सावस्त्र्यामध्ये सदो आणि सदोचो पूज जेजू. भाग्यवान मरिये देवाची माये आमी पाप्यां खातीर पोरात आनी आमच्या मान मरिये कृपेन बोलेले सरस्पोचे त्या सावस्त्र्यामध्ये सदो आणि सदोचो पूज जेजू. भाग्यवान मरिये देवाची माये आमी पाप्यां खातीर पोरात आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी नोयन आनी फेस्ताची आमकां आदार दिला आर्थीक आदार दिला. पयल्या झोनांसान सावियो मिनेझस 10,000 रुपया. सवो झोन समुदाय नंबर 13 8,100 रुपया. झोन 3 समुदाय 5 14,800 रुपया. वेलविशर 7व्या झोनांतान 500 रुपया. झोन 5 स्थान वेलविशर 2,000 रुपया. जुलियो फर्नांडीस झोन नंबर 6 2,000 रुपया. आणि नेविस आणि मेलिन फर्नांडीस झोन नंबर 7 10,000 रुपया. देवानी आमच्या वावडीचेर आशीर्वाद घाल म्हणून आमी मागता. प्रार्थना. स्वर्गींच्या बापा, तुझ्या पुताच्या आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सोडवणारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरलें. आंकवार मारयेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयलोलें
भुरग्यांचे मोगाचे जिवीत जावं. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सोर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात, शांतीचे कुवर जावं, शांतीची हातयारां जावं, शांतीचे गोवाय जावं, जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Children, Kaulana, T20, page number 200.